माझी वर्ष थोडी ना थोडी तरी गेली काळात. त्यांना मका विचार येता की बघा झोप लागायला विचार येता बघा दितो लोकांना आणि या भुरग्यांक मारपाची हीच घालून जाल्या खंय तरी नदीर वचून मारपाचे असे बघा दिसून येता. 7 फेब्रुवारी सालेलीन रावपी थाकी वरक आणि शकुंतला झोरेचे घर बेकायदेशीर म्हणून मोडलेले. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या ह्या जाग्यान ही 2 धनगर कुटुंबां कितलीशीच वर्सां जाली घर बांदून रावताली. ह्या 2 धनगर कुटुंबाची घरां मोडल्यार 4 महिने जाले, मात तांकां अजून सरकारान रावपाक जागो दिवना. आमकां 4 महिने झाले आता. आईन वाट पळयली सरकारची. वाट पळयली की त्याला बघा घराक तरी जागो दितलो घर बांदून दितलो अशी वाट पळयली. माझ्यात आता जाय जाते फोटो सांग. आम्ही जंगलात रावताली माणसं आम्ही भोवताली माणसं माझे हात पाय लागी जाऊन गेले थंय. माझी वर्ष थोडी ना थोडी तरी गेली काळात पूण भुरग्यांची औक्ष फुडें आसा कितें तरी करपाचें अशें म्हाका दिसून येता. विचार येता तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें कितें तुका कितें तरी जागो घर दिता म्हणून सांगलें. अजून जाग ना गव्हर्मेंटाची. तेन्ना म्हाका विचार येता की म्हाका झोप लागायला विचार येता म्हाका दितो लोकांना नाल्यार हे सगळ्यांक आग घालून खंय तरी उडोवपाचें सगळी आणि ह्या भुरग्यांक मारपाचें. उत्तर गोंयचो उपजिल्हो अधिकारी गुरुदास देसाय दिल्ल्या आदेशाचेर थळाव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी थाकी वरक आणि शकुंतला झोरेचे घर मोडले. उपरांत जायते राजकारण्यांनी सालेलीन वचून दोनूय कुटुंबांक धीर दिले. वाळपयचो आमदार आणि राज्याचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेय गेल्लो. ह्या दोनय धनगर कुटुंबांक सरकारी जाग्यान घरां बांदून दिवपाची आश्वासनां तांकां दिली. घर बांधले हांवें 3 वर्सां पळय 3 भुरग्यांक बसोवन घर बांधलें हांवें लोकांचें काम करून. भुरग्यांक सुद्दां म्हाज्या घालूंक ना हांवें बेतीचे लोकांचे रीण काडले हांवें बँकेचे काडले 2 लाख. म्हणजे तेन्ना तुमकां आमदारान तेन्ना सांगलेलें की आपूण हें लक्ष घालून हें करता म्हणून न्हू, म्हणजे जागो तरी दिता म्हणपाचें. जागो घेवन दिता घर बांदून दिता. 5 मिटर जागो दिता 10 लाख रुपये दिता. कोण कामाक आसा ती सांगा आमी कामाक लायता अशें म्हणून सांगलें आमकां. तेचो म्हाका विश्वास दिसलो आनी तेच्या विश्वासान बी आजून जाग्यार 2-3 महिने काडले. आज दिता फाल्यां दिता 6 महिने आसा म्हाज्या घराचे 2 लाखाचे उतरला ते आतां भिजून सगळे गेले. कुत्री माजरां लोकांच्या दारान आसा 2दा-3दा गेले म्हाका मेळूंक ना तो आमदार. 2दा आर्दे वचून ना म्हणून सांगलें पणजेसून येयले एकदां घरा कडेन तेचे गेली मागीर मेळपाक तयार ना तो मेळूंक ना तो म्हाका. 2दा मेळ्ळो हय आनी 2-3दाचो मेळूंक ना तो म्हाका. मागीर तुमकां अजून ते प्लॉट बी कितें दिवंक ना? कांय एक दिवंक ना म्हाका प्लॉट बिलाट कांय एक दिवंक ना जागच ना थंयसून. मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ल्या आश्वासनाचेर आमी आसा. सध्या ही दोनय कुटुंब फ्लॅटान रावतात मात तांकां हक्काचें घर जाय. तांणी तें आश्वासन बेगीनाच पुराय करून आमकां हक्काचें घर दिवचें अशें धनगर कुटुंबाचें म्हणणें आसा. जागो घेवन दिता घर बांदून दिता. 5 मिटर जागो दिता 10 लाख रुपये दिता. कोण कामाक आसा ती सांगा आमी कामाक लायता अशें म्हणून सांगलें आमकां. तेचो म्हाका विश्वास दिसलो आनी तेच्या विश्वासान बी आजून जाग्यार 2-3 महिने काडले. इतके दीस जाले तुमची मागणी आतां कितें आसा? आमची मागणी हो जागो सरकाराक जाय जाल्यार हो थंय दिवपाचो नाल्यार दुसरे कडेन खंय तरी घेवन दिवपाचो आनी घर बांदून दिवपाचें इतलीच म्हाजी विनंती आसा सरकारा कडेन. बँकेची लोनां आसा आमकां 500 मिटर जागो दिता म्हूण सांगलें आनी तुमकां घरा बांदून दिता म्हूण सांगलें आमकां. तेणी येवन सांगलें ते उतराक आमी रावली न्हू. सगळे आमचे लोकांच्या दारार व्हरून उडयला सगळे हांगा आसा थोडे सामान आमचे तेचे कडेन दिवपाक जायना जाल्यार हो जागो दिवपाचो आमकां तेणी. सो तुमची मागणी आसा एक तर आमकां प्लॉट खंय तरी दिया बेगिना नाजाल्यार हो जागो दिवपाचो आमचो. इतलो कश्ट केला न्हू आमी आतां 15 वर्सां जालीं घर बांदून 3 वर्सां लागून बांदलें घर जाल्यार काय हें करूंक ना तेणी. इतलें निवळ करून इतलें कंपाऊंड करून बाय मारून सगळें केलें जाल्यार कांयच तेणी करूं ना न्हू. विश्वजीत राणेन दिल्ल्या उतराचेर आमी आसात. ती रावतात त्या फ्लॅटाचें भाडें विश्वजीत फारीक करता.
डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान आमच्या सालेली हांगा 2 धनगर बांधवाची घरां, जोरे फॅमिली आणि एक वरक फॅमिली तेंचे अन्याय करून त्यांची घरां डेमोलिश केली आणि तांकां संदी दिवंक ना दुसरे कडेन जागो उपलब्ध करपाक किंवा हे करपाक. परंतु त्याच्या नंतर जवळजवळ 4-5 दीस थंय फॅमिली थंय उरली आणि त्याच्या उपरांत आमचे वाळपय मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे थंय येयल्यानंतर त्यांनी परिस्थितीची पाहणी केली आणि त्यांच्यानी तात्काळ ती फॅमिली जी आसा ती सध्या आता त्यांच्यानी होणा हांगा नारायणनगर 2 रूम घेवन म्हणजे फ्लॅटांनी 2 रूम घेवन तांकां एकोमोडेट सध्या केल्ली आसा आणि त्यांचे रेंट बी हेल्थ मिनिस्टराच्या मार्फत पे केले वयता. आम्ही प्रयत्न करता तांकां बेगीन घर मेळचें म्हूण. धनगर समाजाचे देवकार्य फ्लॅटान करपाक शक्य ना. देवकार्य करपा खातीर घरच जाय. परंतु हो एक तात्पुरतो उपाय आमच्या विश्वजित राणे साहेबांनी केल्लो आसा. परंतु परमनंट जी सोय करपा खातीर आमी संघटनेच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन प्रस्ताव धाडला. सगळ्या डिपार्टमेंटात सेक्रेटरी पासून चीफ मिनिस्टर म्हणा मागीर कलेक्टर म्हणा सगळ्यांक दिला. पण अजून पर्यंत तेंचे कडल्यान पॉझिटिव्ह रिप्लाय आमकां येवंक ना. पण सध्या ती फॅमिली जी आसा ती होंडा हांगा नारायणनगर भागान 2 फॅमिली 2 रुमान रावतात. परंतु ती तात्पुरती हे आसा आणि आमकां खंत दिसता अजून पर्यंत सरकारान तो प्रश्न मार्गाक लावना. ह्याच्या संदर्भात आमी बाबा कडेन म्हणजे विश्वजित राणे कडेन उलोवप चालू आसा आमचें आणि त्यांच्यानी तेन्ना त्या वेळार हांगा स्टेटमेंट कमिटमेंट केल्ले त्या सायटीर येवन ते त्या लोकांक आपूण जाग्याची व्यवस्था करून दिता म्हणून आणि त्या संदर्भातली जी बोलणी जी आसा ती आतां अजून पर्यंत हेचे कडेन चालू आसा तेंचे कडेन आणि खात्री आसा तितूंतल्यान ते निश्चित मार्ग काडटले म्हणून. 2-3 तेजे बेजी शेड्यूल आसल्या कारण 2-3 दीस आमी 2-3 फावटी गेले 2 फावटीची भेटू जाल्या आणि तेच्या संपर्कान आसा आणि त्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. तेंच्यांनी सांगलां धनगर समाजाचेर आपूण अन्याय जावन दिवचो ना म्हणून आणि हांव अपेक्षा बाळगता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडल्यान तेंच्यांनी हो प्रश्न जो आसा तो बेगींतल्या बेगीन मार्गाक लावन एटलिस्ट त्या फॅमिलीक आपली कायमस्वरुपी वेवस्था करपाक संदी दिवची. कित्याक आसा जी जाणटेली भितूर आसा तेंचे बाकीचे आमच्या समाजाचे देवकृत्य आसता किंवा कितें आसता ते करपाक मेळना. ज्या रुमान आसल्या त्या भाड्याच्या रुमान बाकीची जी तेंची कितें कार्य आसा ती सध्या ठप्प जाल्ली आसा गेल्या 2-3 म्हयन्या पासून. म्हणजे देविधी अशी सारखी आमच्या समाजाची वेगळे पद्दतीची जी आसा ती रुमान रावन आमी करूं शकना. सो तेच्या खातीर आमच्या वेगळी तेंकां कायमस्वरुपी जी रावपाची सोय आसा जागो उपलब्ध करून दिवपाची हेल्थ मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें आसा आणि तेणी सांगलां येवन सायटीर येवन सांगलां मिडिया फुड्यान सांगलां. सो आमी अपेक्षा बाळगून आसा हेचे निश्चित ते तोडगो काडटले आणि त्या संदर्भातले आमचे बोलणी चालू आसा. हे इतले लोक इतल्या वर्सां पासून रावताले आणि सरकारान अन्याय करून ती घरां उडयल्ली आसा. हो विशय डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरा कडेन पावयल्लो पूण तेंच्यांनी काय तेंची सोय करूं ना. गव्हर्मेंटाची जागा घे म्हणून आसा हांगा. सो तेंच्यांनी कलेक्टराक हे करून तांकां आदेश दिवन ते करपा जाय आसले. 15 वर्सां जालीं घर बांदून 3 वर्सां लागून बांदले घर जाल्यार काय हे करूंक ना तेणी. इतले निवळ करून इतले कंपाऊंड करून बाय मारून सगळे केले जाल्यार कांयच तेणी करूं ना न्हू. पाडपाचें आसल्यार पयलींच पाडपाचें आसल्यार पयलींच पाडपाचें न्हू. आतां पाडून कितें फायदो. आमचे सगळे मार उडयला. इतले कश्ट खावन आमी एकली जोडून अशें करप बरेंच ना. धनगर कुटुंबाचे म्हणणे आसा की 15 वर्सां जालीं ती घरां बांदून रावतात. ही घरां बेकायदेशीर आसली जाल्यार इतले दीस कित्याक मोडूंक ना. तांचेय बी खरेंच आसा. मात प्रश्न उरताच. सरकार ह्या धनगर कुटुंबांक घरां बांदून दितलो काय ना आणि दितलो जाल्यार केन्ना.